स्वस्ति श्रीमन्महागणपति नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता मर्या गुरुपरंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यारी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराज सद्गुरु रामदासा हे सद्गुरु राया कीर्तने ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तने ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते जनांक जे उत्सुकतेने वाट पळत असती मग श्रीराम तांच्यात बसला त्या तांच्या तशी श्रीरामाचे हा वंदन करता पहिले आणि आता मनाचे श्लोकाक सुरू करूया आयच्या। आज 101 आणि 102 मनाचे श्लोक चांगल्या कळवळ्याने समर्थाने म्हणलेले लास्ट टाइम। यथा सांगरे ते कर्म तेही घडेना घडे कर्म ते पुण्य गाठी पडेना कले मॅम सकाम आमका हँग जाई टँग जाई म्हणून कले पण पुण्य म्हणून करतात ते पुण्य मिळेल तांतूच खर्चून होता आमगेल्या मागणी पुरयतना आणि दया पाहता सर्व भूती असेना सगळ्यांका मी सम वागैना ते तुकाचे मुखी नाम तेही वसेना पैकी ना तांक इतलं वाईट दिसता की 100 श्लोक
रचून त्या मात्यांत घरोंच्या पळय तरके मात्या भूस बशील बाराम गेल्या आम त्या मात्यांत वचना शेवटी ते सांग चेडवां कशी हें करतात न्ही अरे अशी कोर नाकात त्रास जातलो टिचर शिक्षा करतली हें करतली तें करतली अशी पळयल्यार ती म्हणटा ती की तांचे खातीर समर्थ सांगता ती जया नावडे नाम त्या ये मजाची विकल्पे उठे तर्क त्या नरकचीची म्हणून अति आदरे नाम घ्यावे मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे जय जय रघुवीर समर्थ इतकं कळवळ इतकं सांगून इतक्या वया नाम घेणार समर्थ सांगतात अरे बाबा तुमका आता कळना कळल्या म्हणारी सगळे प्रपंचाचे सगळे मेळतच त्यांनी एक तांगलेले अभंगांचे स्फुट अभंगांचे अभंग सुद्धा बरेला तो होड असता मी त्यात घेऊच्या जायना पण त्यांनी उपजत धरून 100 वर्ष त्या आयुष्याचे 10 वर्षाचं मग 10 भाग केले आणि त्या 10 भागांत तू कशी चलता म्हणून त्या केलं त्या 100 वर्षात 4 भाग करून लोकांनी त्यावेळी हे केलं की कळले आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम 100 वर्षाचे जर आयुष्य असं समजा आता दिलीप कुमार सुद्धा 2 वर्ष पहिले गेल बघ तरी ते साधारण 100 गांठील वाली समजा 100 वर्षाचे आयुष्य असं तागल नंतरचे आयुष्य कसे गेले कल्ले कळनाशील ताका तशी आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम ते अर्ध निद्रेत होता गेल्या 24 तासात अर्ध रात्री अर्ध दिवस तर अर्ध 50 वर्ष निद्रेत तू गेली वरले 50 वर्षांतले अर्ध केल्या किती झाले 50चे 25 झाले 25चे अर्ध तस्य अर्धस्य परस्य च अर्धम बालत्व वृद्धत्व योग ह्या बाजू उपजत धोरणे 12-13 वर्ष काही बालपण म्हणून झाले काही कळण्याची सांगल्यार कळना खेळची बुद्धी असता दुसरीकडे लक्षच वचना सगळे आयते माहित नाही तांकां कले कोरका लागना त्यांनी तांकां ताजे तर अशी आणि नंतरची 87 नंतरची वय असतात ती तांतू कळत मस्त भितर कळत असता जाल्यार एक नमुन्या उकून येता अरे हांव कल्लो फायदो घेयनी मम म्हाका जेन्ना जमताल तावळे हांव कसलें करनी मम आता आयुष्य फुकट घालेलें आणि एक तरी सगळें विसरच्या जाता तर तुम्हाला खंय पूण शिरकता आणि खंय शिरकता हें महत्वाचें आसता जे तुम्ही आयुष्यभर केलें न्ही तांतूच त्याच आसक्तीन तू मन शिरकता मुक्तपणता पण तुम्ही जर नामाची प्रॅक्टिस दवरली तर त्या नामांत मन शिरकता आणि खंय पूण शिरकूनचीच असं जाल्यार म्हळ्यार वय जायना पडे कल जातल म्हणून आमगेल आमकां गोत तसो आमगेल देहाचेर आमगेल भरवस सांग कोणाले खंयचे एजारी भरवस सांगू जायना जाल्यार असले बेभरवशाच्या काडवाचेर आमी भरवस दवरून रावता जाल्यार आमकां सद्गुरूचे सांगतात कल्ल्याचेर भरवस दवर देवा नामाचेर विश्वास दवर तरी दवरना ती जया नावडे नाम त्या ये मजाची यंगस्टर सांगता ती बालत्व वृद्धत्व यो जाले तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्व यो वरली कितली आणि 25 अळीन उमेदीच वचना अरे बापरे तावळपुणी नाम घेवेत नव्हे जाल्यार तेषां व्याधी वियोग दुःख सहितम सेवादिभिर्मीयते म्हळ्यार सेवा फाटी लागल्या ऑफिसा काम असं ऑनलाईन हें तें सगळें आतां प्रपंच हें करचो म्हारगाय वाडल्या हाऊ टू मेक 2 ends both ends meet ही काळजी चेडो बाळांगल अभ्यास कोण घेवचो रांदप केन्ना करचें हें केन्ना करचें आनी देवाला नांव केन्ना वेळूच ना अजिबात वेळ ना म्हणटात आणि कले गरज असले तांकां त्या वेळार गरज दिसना म्हळ्यार 80 साधारण 70-80 येता म्हणसरी तांकां गरज आसा कित्याक म्हळ्यार 60 सुद्दां न्ही 60 म्हणटरी आजकाल मानतार म्हणू जायना एवरेज लायफच वाडल्या मनशाक जाल्यार तांकां आतां जे महत्व कळना एक नमुन्या गुरमींत एक नमुन्या मध चडलेलो आसता की पैशाने इझी मनी पैशान हांव सगळें कांय घेतलो सगळें म्हाका मेळटा जायशीर मेळटा हॉटेला वचून ती सगळें मेळटा कार ना जाल्यार
हात दाखयले की टॅक्सी रबता, खंयची कार रबता, उबेर करूं जाता, ओल करूं जाता. अशें सगळें त्यामुळे कसली गरज आसा, कोणाली कसली गरज आसा अशी दिसता. जाल्यार गरज केन्ना येता सांगूं जायना. आणि तो फटको आमकां कोरोनान दिला. कोरोनान दिला. त्यावेळी गपचूप सगळे लोक नामा लागच्या लागले. कामन धोन का जायना, सगळ्यांना बरे जावं म्हणून आम्ही अनुष्ठान करू लागले, होय की ना. तरी मला ते सांगता की कोण आवडीना जे नाम केन्ना घेयनीची. आता आम्ही बँकात कामार आशिल्ली, सगळो दिवस आमकां जॉब वचपी सय करच्यो, प्रत्येक एक ताजेरी आमकां सिग्नेचर, बाकी मस्त बरोवंक लागनाशिल्ली, बरें पुराय आयतें येतालें. ते पळोवनचे समज की ना पळोवनचे सही करची मुखार पडली, सही करची मुखार पडली. आत्ता परिस्थिती अशी आयल्या 75 वर्स जायना पळय, बँकांत वचूल्यार सही करूं लागल्यार वांकडे तिकडे अक्षर येता, हात थरथरता. त्यामुळे ज्या नामाची आमी सवयच करू, त्यामुळे मुख्य कल जाता नामाचो मुख्य उपयोग केलो की आमी आसक्तींतल्यान भायर पडू शकता. प्रपंचांत आमी माथ्ये घाल्या, इतले वर्स त्या प्रपंच केलो जाल्ले. तर त्यांनी सांगितलं ते फणसाच वरी, फणसाची काता लागू नये म्हणून त्याला लावून घेतात हातात. नाल्यार सगळे हात बरबटून अंगा सगळं खंय पळयतात, चुकून कॅस अशी दोळ्याचेर आयल्या म्हणून अशी करूं जाल्यार आंग लागल त्या फणसाची. अशी कोण कोण करून आमी तातूंत आसक्त जावन वता. तरी नामाचे त्याल लायल्यार कल जाता आसक्ती सुट्ट वता. ना जाल्यार आमी कोण आमगेले कोण कबीर, संत कबीर, तांणी तरी भोग आमकां सांगलें, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले. या गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मोरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले. त्या मुख्य म्हणकल सांगता की जन यम येता आपण छापून अंतांनी सांगल्या, जया नावडे नाम त्या येम जाची, तो खरे दयाळू देव आसा. जाल्यार ताक थंय लाज हाडयता तेमी. इत्याक जब कंठ प्राण आए, जब कंठ प्राण आए, आंगेली कबीरदासा गेली मागणी पळया देवाल्याक. जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, कोई रोग ना सताए म्हणजे मोरछळा कल्पणी रोग जाता, कल्पणी कारण जाता, वय की नाही. यमाक देवान परमेश्वराने पाप रडता वचून आपण असले बुरशी काम दिले, आपण इतले व्हड देव म्हाका हें बुरशी काम दिले की सगळ्यांगेर दुःखांत घालून त्या मनुष्याक ताण हाडची तसले म्हणून. तर देवान सारखे काय चिंता करू नका. कल्ले ना कले रोग जाता, कले ना कले कारण जाता, कले ऍक्सिडेंट जाता, काय ना काही मेळले जाल्यार हार्ट फेल म्हणतात. हार्ट फेल जावचे जाताच ना, कल्ले कारण मेळना. आजकाल ताप आयल्यार कल्ले निदान लागना ती वायरल फिवर म्हणटा. तो मग इतले दिवस येताच गो, काय भिवपा म्हण ना. म्हळ्यार ते डॉक्टराकय खुशी ना आमकांय खुशी, जातले 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 खुशी. जाल्यार हांगा यम येतना आमकां वेळच ना. इतले दिवस फुकट घालेले आणि यम आयलो. जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए. आता रोग खंयचे, हे रोग म्हण न्ही कबीरान. मनांतली जे रिपूचे जी आसक्ती आसा तो एक रोगच. आसक्ती, सक्ती म्हळ्यार कळ्ळें कंपल्शन. म्हळ्यार आमरण, मरण येसरी आम्ही त्या सक्तीने त्या विषयान शिरकून पडले, ही आसक्ती. अजूनही चिक्के राब यमा, 1 मिनिट राब हांव ते मगले कले हाजे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खंय दवरल्या म्हणून मग बायले सांगली, मला पैसे खंय दवरल्यात म्हणून तिका गोत ना, तिका वाण जातले. 1 मिनिट राब तिका सांगून येता ना. त्यामुळे ताका दिसता यमाक दिसता अयो इतले वर्स रे हांव जगलो आनी कल्ली केली, अजूनही हांवें आसक्ती सुट्टली मग. पाप दिसता ताका. जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए. असले रोग जाला हाका आसक्तीचो, यम तरस ना दिखाय. यमाक कीव येता, तसली प्राण्यागेले कीव येता. तो प्राणीच म्हणका
इत्या म्हळ्यार बाकी प्राण्यांकडे आमकां एकच दिलेलें आसता की आमकां हांव कोण, हांव खंयच्यान आयला, हांव खंय खातीर आयला, म्हगे जिवाचे इप्सीत केल्ले आनी म्हाका खंय वचचें आसता हें उत्तर सोदून काडचे खातीर कल्पक बुद्धी देवान आमकां दिवन पेटयली, एक शुद्ध मन दिवन पेटयलें, इतलो बरो देह दिल्लो, युनीक क्रिएशन देवागेलें, तर तें आमी फुकट घालयलें आनी बाकी प्राण्यां वारीची कलकल केल्ले आमी, जेवली, खाली, न्हिदली आनी कले केले, रती सुख घेतले, बाकी कसले केले, प्रजोत्पादन केलें आनी आमी केल्ले कल्ले की ह्या हातूंत आमगेल्या पुर्वजांनी दिल्लेली जी संस्कृती आसा आमी ती दुसरे जनरेशनाक दिवचे खातीर आमी कले केल्ले संस्कार तांचेरी ना, ती फुकट वता आसत आमकां आनी ती आयकनात सुद्दां, ती आयकनात सांगिल्लें म्हळ्यार हे युगाची अशी तांकां सांगून सुद्दां उपयोग ना, जाल्यार निदान आमी सुट्टून वचा, आमगेर लावसून आमकां शिकयलें न्हय तावळ आमी सुट्टून वचा हें सुद्दां मनांत येना, तावळ यमाक उपाय उरना, हो येना म्हणटा तो ताणटा अशी कोर न्हू, ताका अक्षरशः गळ्याक दावे घालून ते म्हैशीक आनी ताण भरतात न्ही, तशी ते यमदूत त्या मनशाल प्राण ताण भरतात, तावळी नाका 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 म्हणटा रडटा, तशी जावं न्हय, तरी कशी जावंका, कशी जावंका, नाम घेता 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 इतकी तल्लीन तावळी स्वता यमदेव येता दूतांक पेटयना आनी तो यमदेव सूर्यपुत्र असतो तो तेज, तो म्हणटा यो चरडा आनी आमी सहज वतात, सहज ताका सांगत वतात, पिकून पडेल फळ कशी हगूज देंटाल तो गुपडतकी, एक फूल एक क्षणा खातीर उमलता, उमलकावे हांवें मगल परमळपणे घेतलवे म्हणून विचार जाल्यार सहज म्हणटा आनी देवा गेले सांगसान पाती येता ती आमकां अशी हात जोडून पांय पडतात देवाक, तशी करता जर आमी आमगेलें आयुश्य घालयलें तरी प्रगल्भ मनान आमी हगूर हळुवार अशी पडतात त्या यमागल हातान आनी ताका दावे बिवे बांदपाच लागना, तो चरडाक धरलेल वारी तो आमगेलो जीव घेवन वता आनी परमेश्वराल चरणान घालता आनी मुखार वचूले रे आत्मज्ञानी मनीस जर असलो तरी तो तरी देह पडली बी तरी थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागराची गाय, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षण त्या हातू एक जावन वता त्या सागरात, खंय खंय वचका म्हणून ना ताका, कोणे चित्रगुप्त ना आनी खंयचो गुप्त ना अशी कसले ना, शेवटी चित्रगुप्तच न्ही ते आमगेलेंच अंतर्मनस, तांचेर सगळे रेकॉर्ड जाता, आमगेले अंतकरणाचेर आमी कल पुण्य केलें कल पाप केलें पुरे रेकॉर्ड जालेले आनी तें आमी निपोवचें कशें शकना ती वही, बाकीचे आमी विल्ल केलेली निपोवन दवरता ती आनी कल केलेली निपोवन दवरता ती, पयस केलेले कोणा सांगनासतना निपोवन दवरता ती, शेवटी ते खायर पंपरे वता, जाल्यार हें तशी न्ही, अशी हें केलेल्यांक सुद्दां तरी केय यंग लोक मस्त जाण तांगेल मनात विकल्प राम नाम कल्ल्या घेवंक सगळें समज चल्ल्या न्हय, आमकां मांतार जालो हांवें आतां कल्ल्या करून देवाल नांव घेवपाक मांतार जायना पण पळोव येता, डू यू नो दॅट यू वील गेट ओल्ड, कॅन यू गीव गॅरंटी दॅट यू वील गेट ओल्ड, नो, uncertainty is very certain in everybody's life, uncertainty हा ऐकल जाते आज गो तसं नाही, बरोबर, खंय आमी वचू भायर सरतात आनी दुसरे दिवस जोर पावस येता तरी वचूक जायना, आमी ठरयतात तें जायना, साद्या साद्या गोश्टीन जर ठरयतात तें जायना तरी हांव यम करतली हांव तें करतली म्हूण सांगून हुशारके मारचे आनी देवाक नांव घेवचें ना आनी तरी त्या देवाक आमगेली इतली कणव की तो एकदम आमकां हें करता, तसो देव तो म्हणटा की म्हळ्यार एक जरी मनुष्य तागल पदरान पडलो ताका इतली खुशी जाता, पळयत आसता हांव चापयत न्ही सांग जायना पण या चिमण्यान परत फिरा रे, या चिमण्यान परत फिरा रे घराकडे तुला झाकला, तिने सांजा झाल्या या चिमण्यान, ती आसू
आमगे चिमण्यो कितली वर्स जाली ताटातूट जाल्या जिवाल कितली वर्स जावं जन्म जाल्या तेव्हा चेडवानो ये या सांज झाली येऊन मेळा ती मस्त जाले फिरलेले आता कुणी घार येणार दडू जाय न्ही तुमका लाज दिसना हांवें अशी म्हण ती आवस दोळ्या उद्दागन वाट पळयत असत निढळावरी कर ठेवणी वाट मी पाहे देवा वाट मी पाहे श्रीरामाक सांगता रामा तू केन्ना येता तशी शिष्या गलगती हे राम सुद्धा वाट पळयता शिष्य आपणाला केन्ना येतले तरी केन्ना विकल्प करतात आणि तर्क करतलो बसतात त्यावेळी शी ची 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 म्हळ्यार विकल्पे उठे तर्क त्या नर्क ची 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 म्हळ्यार छी छी कसले म्हळ्यार छी तू म्हणून त्यांची पाड येतात कसल्यांक कोणेकडे विचारना ती रिटायर जायना पडे ऑफिसांत असताना हळहळे पोस्टर असतात जाल्यार त्या वेळार चेसाचे गेम आठवंक चेसांत कशी एक व्हड साहेब सीईओ राय आणि सादे प्यादे चेस गेम कंप्लीट जाली की सगळं भरकन भरता तेणे बॉक्सान घालून सोडतात तशी रिटायर जायना पण आमगेले गत आणि मागीर कितकी जाणांक दे जस्ट कांट एडजस्ट जाल्यार म्हळ्यार तांकां कसलेय दुसरे कले कल्टिवेटर केल्ले आसना नामाची आवड आसना म्हूण नाम येना कळना घेवन खंयची दुसरी कले कम्युनिकेशन तांकां करूंक कळना केन्नाय होडवी केन्तू आशिल्ली ती तो गुचो तांकां हें कळना रिटायर जायना पण आमी सगळे एकच बायलेक रांदपान मदत कर म्हणून बायलेक रिक्वेस्ट केलो यो हांव इतलो व्हड साहेब तुमकां वटाण सोलूनचें सांगतलें अशी म्हणटले लोक असतात त्यावेळी हेकल जाता नाम घेना तिल्मीच जाता त्यांनी तिथे सांगता ती म्हणून अति आदरे नाम घ्यावे मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे कळले म्हळ्यार जर तुम्ही आदराने आवडीने नाम घेतले जाल्यार नाम घेवका कशी अक्षर ब्रह्म नाद ब्रह्म ताल ब्रह्म हे मस्त पण एक्सप्लेन केले बरोबर अक्षरांच उच्चारू नाद एखाद गोमटी चाल लावची आणि त्या देवाला संवाद साधचो अशी कोणते नाम घेतले आणि तालार रिदमाचे मजा करून नाम घेतर आपल्या भितर इतले आवड लागतं न्ही आणि एक नमने आदर येता कल्या म्हळ्यार आमगेली प्रीती बसता न्ही कोणाचेरी तांचे बद्दल आमकां भक्ती म्हळ्यार दुसरी काही ना प्रीती आणि आदर मेळ भक्ती जाता ती भक्तीचो झरी फुटता ती झरी फुटता आणि त्या झरीन थांबी आमचे जे नाम असो भायर थांब भितर वता भितर थांब भायर वता भायर थांब भितर वता भितर थांब भायर वता आणि सम क्लिनजिंग आमकां ते तत्व आमकां कसो क्लिनजिंगाचे कशी जाता हाजे पंप असतात उदकाचे ते कशे जाता ती तांकां सबंद हँग जाता वयर तांकां सबंद तो पायप भरना पडे आप्यापीची उदक येता वळखी ना तरी तशी ते विज्ञानच आसत तशें नामाच विज्ञान आसत आदराने भक्तीने नाम घेतल्यार मुखे बोलता दोष जाती स्वभाव अरे फुकटचे नाम असत तोंडान कल्लेपुणे उल्लोंच पेक्षा ते नाम घे की देवा घे म्हळ्यार दोष कले वर्णाची ते आपसूक वता ती मुद्दाम मग दोष घालय आज दोन हांव कोपचो ना म्हणून हांव देवाला हात धरून शपथ घेता की हांव आज दोन कोपचो ना हांव आज धरून कसली काळजी करची ना हांव ठरयलें आज दोन कसली काळजी करची ना जाल्यार मग बामूण भायर वचून अजुनी घार येनी 8 मिनट जाले ह्यो कल्या येनी वया हांव देवाला पळयता म्हळ्यार नुस्तें पळयल्यार इतल्यान तूं काळजीच न्ही वय की ना तर ती काळजी अशी करका लागना हे सगळे दोष असत न्ही ते कल्याणीत येतात की अज्ञानान येतात हांव म्हळ्यार देह आणि मगल देहाचे संबंधित जे असत ते मगल आहे हे सगळं जें जपता त्यावेळी ताजे दोष लागतात गुण लागता ती काळजी घेवंका तांगे काळजी घेवंका जाल्यार खंय पावसांत वतना छत्री विसरले छत्री घेवन वचा ती छत्री दिवका ही सगळी काळजी पयशे घेतल्यात थंय समजी मस्त पण कामांतार मनशां भायर वतना उडास वतना हें घेतलें की चश्मा घेतला की पयशे घेतल्यात की अशी एक पण तशें जाल्लें हे भायर वचून येयलें मार्केट आल्या थंय वचून त्याच रिक्षान परत आयले इथे म्हळ्यार पयशा पर्स व्हरू विसरली परत वयर आयले पयशे घेवचे तर मगल चुकले तांकां विचार कशे पयशे घेतले ते विसर जाता मनुष्याक तर तशी पण नामाच विसरता हे सगळे दोष न्ही आपोआप वतात
आणि एक नमुन्याचे जगमित्र जातात ते विश्वामित्र. त्यांनी सगळ्याला उलोवन कोण हे कोण वी नेवर फील लोनली. एकळेच आम्ही दिसना आमकां ह्यो आमी एकटे आसत म्हणून केन्नाय दिसना. एकलेपणा दुःख भयंकर असता ते कोणाक सांगू जायना. उदका घोटसो गिळच्याक जायना, कोणाक सांगू जायना. जाल्यार आमी जर उलयता असले पयली दोन सगळ्याला मैत्री दवरली आणि तांतूय देव आस हांतूय देव आस म्हूण सांगून त्याच्यान कल जाता. मुखार श्लोक पळया ती. अतिलीनता सर्व भावे स्वभावे जना सज्जना लागी संतोष भावे देहे कारणी सर्व लावीत जावे सगुणी अति आदरेसी भजावे. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा अतिलीनता म्हळ्या कले लीनत कल खातीर घेवपा सर्व भावे स्वभावे. नाल्यार हांगा स्वभावे हो शब्द अत्यंत महत्वाचो. स्वभावे म्हळ्यार मनापासून अंतरापासून लीनत आसता. ना जाल्यार मगल कलेपणी वेस्टेड इंटरेस्ट असो. मग बँकात लोन मेळका म्हणून एप्लाय केला तावळी किंवा बँकाच्या ऑफिसराक मॅनेजराक डिपॉझिट जायची म्हणून आयिल्ल्या कस्टमराला तर अति लीनतेन वागता. हेवें दी मस्त. एक पण ताणें डिपॉझिट दिले की जालें. कड्डेर कोणेय त्या म्हणटाऱ्याक लक्ष दिवन पळयना. तो रिटायर जालो, ताका भरपूर पयसो आयलो, आपणाक ब्रांचान दवरका म्हणून ही गडबड. भोव लीन जाता ती. घाराय पेटयतात मनुष्याक, फॉर्म बिनच्याक हें तें. जाल्यार ही पळय अशी करता, आमी अशी सर्वीस करतात, तशी सर्वीस करतात. रिनोवेशन्साचे हे केल्यार कितले म्हळ्यार सगळं लीन जावन उलयतात. आणि कड्डे पळयल्यार आफ्टर सेल सर्वीस कलेना. ते स्वभावाची लीनत आसा. स्वभाव म्हळ्यार सहजपणान आई लीनत आसना. ओढून ताणून हाडले लीनता तशी जावं नये. अति लीनता सर्व भावे स्वभावे. म्हळ्यार हे नामाची जर सवय केल्यार, नामाची आवड लागल्यार आपोआप चिकल जाता. त्या नामाने आपणा पाशी तो नाम ही गोड आसा. म्हळ्यार हें कळ न्हू आमी लीन जावच्या शिकतात. मंडळी म्हापशी गांवांत अजुनूय आसतले. गांवची घरांत किंवा तुम्ही पळयलें आसतलें खंयच्याय देवळांत गर्भकुडी वतना अशी वांकून वचपाक लागता. कल्ल्याक वांकून वचपाक लागता? उंच उंच चेडू सुद्दां येतात अशी वांकून वतात. नाल्यार माती धाडार वयची. इत्याक तरी लीन जावंका. लीन तर शिकोवचे खातीर ते तशें बांदिल्ले आसतात. गांवांत तरी एक कुडान थंय दुसरी कुडान भितर वतना मुद्दाम गुड्डी हें करताले पागल. म्हळ्यार तांणी अशी वांकून वता ती. हडड्ड चेडू जाता ती आनी म्हणटा ती चेडवो मस्त मगल चेडू इतलो 6 फूट उंच हांव 5 फूट. तावळे पांय दखल जालो की हांव ताल्यागी अगदी अभिमानान अशी वयर तोंड करून पळोवच्या लागता. इतलो मचलो व्हड जालो. आणि तान्ने आम्माक पळोवचें जाल्यार मातशें तोगू घालता. लीनत येवका स्वभावाने. निसर्ग आमकां लीनत शिकयता. आणि नुसते लीनता म्हळ्यार वांकून फिजिकली न्हय तरी स्वभावांत इतली लीनत आसता की जना सज्जना लागी संतोष व्हावे. जे सज्जन लोक असतात तांकां अति लीनत घेवपा आणि तांकां संतोष जायशी. तांकां सगळे काम करपाक. जाल्याक हे म्हणटात तुलसीदास, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाय. सियावर रामचंद्र की जय. तशी त्यावेळी सज्जनालागी अति लीनता दाखव. जाल्यार जे दुर्जन आसत तांगेर कल करचें. तांच लागी अति लीन वे. एक गालार मारले दुसरो गाल मुखार केलो. 4 गाल असले 4 गाल मुखार करतली तशी वे. तशी न्हय. तरी आम्ही लीन जावंका. पण दुर्जना लागी उद्धटासी असावे उद्धट, खटनटासी खटनट. समर्थांनी आमचं सांगल्या कोण उद्धट असं तांतल्या उद्धटतेनेच तांकां जबाब दिवन तांकां ताळ्यार हाडता. तशी तांगेर चुकी तांकां दाखोवन दिली. वाट्टेल थंय लीनता दाखोवची न्हय. जे गर्वान उन्मत्त जाले तांकां युक्ती प्रयुक्तीने तुमगेलो हो गर्व शिकोवका आणि सांगना जाल्यार तांकां त्या प्रमाण शिकोवका. तांगेल भाशेन तांकां समजावता. जाल्यार जे सज्जन साधू सज्जन असत जे आमकां केन्नाय मदत करतात. शक्यतो आम्ही सगळ्यांक आपली म्हणून घेऊ. आपली म्हळ्यार जाता आपला तो बाब्या दुसऱ्याचा तो कार्टा अशी जाता. म्हणून आमगेलें कुटुंब छोड जाता. आम्ही आता कितकी मगली मागलेली चेडू असत
तांणी कल्ले चुक केली म्हाका दिसता असं मगले चेडो चुकलो आसतलो अशें दिसता. ताजी भारी व्हड दिसना कल्ले तागल चेडवो ती मगल नात्र जाली. ती मगल देहांतान उत्पन्न जालें काय ना जाल्यार ती मनान बांधली गेली. तांतूय आमी आसक्त जावं नये जाल्यार तांगेल बरेपण कशें जावचें हें आमी पळोवंक. तांतूय राम बसला, तांतूय देव बसला म्हूण सांगून अति लीनतेने सगळ्याला उलोवपां. आता कालीच एक कडेन जालें कलकी वाद जालो सर्वंट आनी एम्प्लॉय घरची कामाची आणि तिगल मालकीणी आणि तू कलकी वाद जालो. त्यावेळी ती अशी बसली खंय आणि वतन सांगून वचली फायदोन हांव यानाची कामां कळ्ळें. तर ही मस्तरण ह्यो कामाची एकदम ना जाल्यार आपण कल करचें ऑफिसाचं हें कोण पळोवचें. घरच्यांनी तिका दोश दिलो तू मस्त उर्मट जाली म्हणून तशें जाल्लें. पण ताबडतोब निवंचन जाता. हांव म्हळें तिका फोन करून तुमची सांग अशी मिसअंडरस्टँडिंग जाल्यार ते क्लियर करतले. तुगल पोझिशनय क्लियर करी. त्यांनीच म्हाका कशी मिसअंडरस्टँडिंग जालें चुकून मगल तोंडांतल्यान वचूलें सॉरी म्हणून काही हरकत ना. कल्ल्याक तिज्यांत राम असं मज्जांत आम्ही त्या दृष्टीने देवागल पातळीचेर आम्ही एकच असत. आत्म्यागल पातळीचेर आम्ही एक असत, एक लेवल असत. कोणे सान ना कोणे होड ना. प्रत्येक जण पोट्टा खातीर कामाक येता. ती वर्किंग कंडिशन्स म्हणून एक रूल असता वय की नाही. आम्ही ऑफिसा वतात पोट्टा खातीर वर्किंग कंडिशन ना जाल्यार गरज म्हणून कितले ते बॉसान कल्ले उलयले तरी आम्ही सहन करतात. जाल्यार आम्ही दुसरीकडे जॉब स्वतः राखतात आणि दुसरीकडे जॉब मेळ्ळो की हांगा थंय वतात. मस्त जाण वतात. आम्ही वचनी ती आम्ही चिकटून राबले म्हणून आमकां पेन्शन मेळटा. मसन म्हणटात अरे तुम्ही कल्ले एक कडेन चिकटून राबले जाल्यार त्यांनीच पेन्शन मेळटा न्ही. आमकां चलता बरें करून. तशी ते सगळ्या लागीं एडजस्ट करून रावका लागता, एडजस्ट करका लागता. त्यावेळी सज्जना लागी संतोष व्हावे देहे कारणी सर्व लाभीत जावे. म्हळ्यार हे देह बुद्धीच नीती सगळे अशें चलता हे समजून घेऊन देह बुद्धी कमी करच्या करता आणि देहान सुद्दां सगळ्यांक मदत करता. सगुणी अति आदरेसी बजावे. कोणागेल्या पुजेचो कोणागेल्या हाजे श्रद्धास्थानाचो केन्ना अनादर करून सगुणाचो अशी पूजा करता की खंय श्री रामाल मंदिर असो, श्री कृष्णाल मंदिर असो, एखादे चर्च असो तो क्रॉसान लटकायिल्लो हो जीजस तो सांगता ओ गॉड दे नो नॉट वॉट दे नो नॉट वॉट दे आर डुईंग म्हणटान म्हणलेले. कांट्याच मुकुट घालेल ताका माथ्याक कसले जाले आसतले. पांयांत खिळे ठोकले, हातांत खिळे ठोकले, वयर दिसता बैल पाप कशी जाल्ले आसतले त्या प्राण्याक त्या जिवाक जीव उरतन कल जाले आसतले. पण तसलो तो संत सज्जन तो म्हणटा ओ गॉड पार्डन देम दे डू नॉट नो वॉट दे आर डुईंग. त्यांनी नकळत त्यांनी केल्लें ते त्यांनी तांकां क्षम करीन. ही क्षमाशीलता जी असणे ती आमच्या तेंका लीनता म्हळ्यार क्षमाशील असता, सहनशील असता जाल्यार वाटेल ते सहन करचे न्ही. अभिमान असका पण गर्व असू नये. अभिमान जावं का जाल्यार भोव चड गर्व असू नये. सगळ्यांतूय आमकां हें आसता म्हणटात तें मिडियम असका. तर सगुणी अति आदरेसी बजावे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्याक वळया. तांतू गेलपंता आम्ही पहिले धोरण 7 थाय घेतले. 6 थाई समास दशक 5वा आणि समास 1 ते 6. पहिलेच कल आशिल्लो गुरुनिश्चय. गुरुनिश्चय म्हणल्यार एक ओळीन सांगता गुरु शिवाय गुरुंगल शोध घेऊं का. मागीर गुरु लक्षण गुरुंगल शोध घेऊं का जाल्यार मस्त गुरु म्हणून बोकाळ्ळे तातूंत खरो कोण म्हणून कशें कळचें. ताचे खातीर गुरुंगल लक्षण समर्थांनी सांगली. गेलपन जालें कड्डेरी गुरुंगल मात्र लक्षण वे शिष्याक लक्षण नाकात वे. की गुरु बरोची नाजाल्यार शिष्य कले ना तरी दगड फातरसो उमटे कळशार उदक कितले कोणी सांगल्यार ताका कले कळना. पडत मूर्ख असल्याक बरप लागता वे असल्याक कले सांगल्यार लागना.
लौकिक विद्या सुद्धा लागन आता अध्यात्म विद्या तक कशी लागते तो बर शिष्य नाही तर शिष्याग लक्षण नम्रस का सरेंडर जाऊन का शिकची कष्ट करची तयार आहेस का हे सगळं विश्वासच का गुरुंचेरी आम्ही बर असल्या दुसरी बर होय की नाही त्यामुळे हगूर 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 प्रापंचिक ज्ञान कोण दित सुद्धा गुरुची त्या कोण जमका आणि कड्डेरी परमार्थाला वळका त्यांनी शेवटी त्यांनी शिष्य लक्षणांकन चांगलंय प्रपंच सुखे करावा परी काही परमार्थ वाढवावा परमार्थ अवघाची बुडवावा हे तो विहित नव्हे श्रीराम ते सांगतात प्रपंच कोरकाच प्रपंच लोकांनी प्रपंच करावा नेटका मग पाहे परमार्थ विवेका तर प्रपंचांत कल जाता आमका सतत परीक्षा दिनका लागतात त्यांनी ती आम्ही त्या टॅडपोल लागेल कहाणी मागची पण सांगितली की तक एक बाल असता टॅडपोल म्हणाली बेबी फ्रॉग तक पहिली पाय असना ती मागशीचे हिंड लेग्स तक असना मागशीचे पाय त्यांनी तो जंप मारू शकना जाल्यार तक एक बाल अगदी नाजूक असता तक कल्पणे अडथळा ते बाल कशी कोणे कापू जायना दुखी जाता का तर तो चढतन चढतन कले अडथळे तक ते बाल घासत वच प्रयत्न करता मुखार वच प्रयत्न करता आणि हगूर 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 तागल बाल पोण वता आणि बाल पोण वचुले की थंय ते पाय येतात पाय येईल की इतकी खुशी जाता का तर टुणकन उडकी मारनो ते एदेसान डबड्यांतन भायर पडता तशी आम्ही हे प्रपंचांत आम्ही भायर पडता जाले आमगे शेपटी अहंकारा शेपटी गण आम्ही आमका पाय आमका उडकी मारच्या सक्षम पायापेक्षा सक्षम अंतःकरण जाऊन काम गेले आणि गुरूंचेर विश्वास ते सरेंडर ते करची ती बुद्धी जाऊन का बुद्धी त्यामी ती कडेरी उपदेश लक्षण त्या खातीर ते जाऊन का म्हणून गुरु केलं शिष्य बरो असं हे कशी घडता तरी सद्गुरु शिष्याक नाना तरे उपदेश करतात नाना मंत्र सांगतात मस्त नमन्या मंत्र असतात किती देव तिथलं मंत्र मध्ये आम्ही ते हे घाललेले कळका म्हणून ग्रुपारी घालेले की हे दासबोधाचे जाल्यार ते घालेले तर की पक्कन एकीकडे आमकां कळना नाही म्हणून सांगून आम्ही हातून थोड एक दोन चितेची वाचून दाखयतात तरी हांग कल जाता प्रपंचा खातीर मस्त पंथा सकाम साधन सुद्दां करका लागता जाल्यार ते उपदेश जे करतात न्ही ते कशी करतात ती की प्रत्येक जण विंगड विंगड मंत्र दिता प्रत्येक गुरु तांगेले प्रथेप्रमाणे तांग संप्रदायाप्रमाणे तांगेल गुरुंगल खंच असता कोण ज्ञानमार्ग सांगता ती कोण भक्ती मार्ग सांगता ती तर विंगड विंगड शिव मंत्र भवानी मंत्र विष्णू मंत्र महालक्ष्मी मंत्र अवधूत मंत्र गणेश मंत्र मार्तंड मंत्र सांगत अशी मस्त नमुन्याचे सांगल्या तर हातून खंच मांच बा खंची नाही मुख्य म्हणारी ह्या सगळे मंत्रांचा अर्थ एकच असता ही शक्ती परमेश्वर हो व्यक्ती नाही ही शक्ती तत् तत् म्हणारी सह ता आणि तत् एतत् सह म्हणारी तो रामू तो कृष्ण जो काही मंत्र चांगला तो तांचे अर्थ कळणं कळना जाल्यार त्या गुरू विचार का हाजो अर्थ कळलो आणि अर्था सकट तांचे जर आम्ही हे केले मंत्र तरी तो सिद्ध जाता मंत्र सिद्ध जाता आणि कड्डेरी पण एक असं उपदेश लक्षण म्हळ्यार मस्त जाण ताजे वेल्यान कसले मेळयतात एक ताजेर विनोद एकच असो एक मनुष्य पाप ऑफिसात वता साधा क्लार्क आशिल्लो तो साधा क्लार्क म्हणना क्लार्काक सुद्दां मस्त पण सिपाय आसतलो गोत ना म्हाका जाल्यार कमी आमदनी आशिल्ली ताका पगार कमी आशिल्लो आणि मस्त वाण जाताले घरांत त्यावेळी ताका कोणकी सांगले अरे तू कल्ले ईश्वराल पूज कर नवे कल्ले साधन कर नवे कर न्ही देवाक मानका देवूच सगळं दिसता वय तर खंयची देवाल पूज करती तरी शंकरागल पूज करी म्हणचा तांकां ती एक ईश्वरा मुर्ती हाडी आणि सान घर पाप किचनात एक सेल्फ आशिल्ले ताजेर ताणें तो गुताजी प्राणप्रतिष्ठ केली आणि ओम नम शिवाय म्हणून सुरू केलं आणि मस्त वेळ मेळनाशिल्लो पण ते कळकळून प्रार्थना केली ताणी हे ईश्वरा म्हाका बरकत दी मग थोडे तरी पगार वाढता मग संसार मग चलका मग चल ना काहींची तू तरी लक्ष दी बाबा मग चुकले
हाताला मान घेतलंय, कान ताण घेतलंय, सगळं केलंय, अगरबत्ती दाखवली, पुऱ्या केले. 2-4 महिने झाले तरी हा कसलो फरक ना. हा तो बॉसाला थंस वेखावन ते खाता कले मस्त पण पगार कट्ट जाता गलो कले ना कले कारणाने अशी ताका भयंकर वायट दिसले. पण एक म्हणता कॅन्टीनात ते जेवच्या बशीन लंच टाइम होतो एकल्यान विचार कल्ल्या तू दुःखी असं नाही अशी त्या मनुष्यान म्हाका सांगले म्हणा ईश्वरा पूच सुद्धा कोण सुरू केली पण कल्लो फरक ना रे अशी कशी हा प्रामाणिकपणे करता तरी ताका पाप दिसले. पण तोवे तशें आशिल्लो तान सांगले अरे तू ईश्वरागल शिवागल पूज करता तो स्वतः स्मशानांत राबता तो उगड फिरता त्याला धड कपडे ना ते घालगेच्या तो तुक कल कपडे पुरयतलो आणि अन्न दितलो तो स्वतः कायम उपास करता आराम साधन मग्न असत तो तशी तुक करचे साध्य असले तुक बरकत जाय जाल्यार तू हे विष्णुगल पूज करका कल्ल्याक विचारी विष्णुगल बायलस न्ही ती लक्ष्मी त्या विष्णुगल पाया दासी अस ती सतत ताका पाय चपत असता आणि बामणान म्हणेल ती ऐकता त्यांनी ती लक्ष्मी म्हळ्यार धनाची देवी न्हय ती तुका धन दितली म्हण तो विष्णू हाडता विष्णू मूर्ती आणि विष्णू मूर्ती हाडना पड्यात 2 शेल्फ असतात ती तर ताक हातता पावशी सम मुखार जायची ती विष्णू मूर्ती दवरका तर ईश्वराल मूर्ती काढता वयले शेल्फात आणि विष्णू मूर्ती तो शेल्फार दवरता आणि परत सेम पूज चालू आणि विष्णू भगवान म्हाका हे करात अशी कळले. तर गंमत कली की उद्बत्ती आणि रेग्युलर करता 1 महिने भितरी somehow it so happened की ताका प्रमोशन मेळटा आणि ताका बरे बरकत येता सगळे खुशीची ताका येऊन त्या फ्रेंडा सांगता पण तू बरोबर ऍडवाइस दिली म्हाका विष्णू पूज करी शिवाल पूज कोण कले मेळना म्हणून आणि पण आपला बरकत मेळ्ळी खुशीची. तर एक दिवस ताका पूज करता करता लक्षांत येता भयंकर कृतज्ञता व्यक्त करतो की हा अगरबत्ती लायल्या पळय ताची परमळ वैरी तो ईश्वर घेत असं विष्णूक मेळनाची त्यावेळी तो म्हणता अरे वा तू म्हाका कल्ले दिनी ते ईश्वरा सांगता तू म्हाका कल्ले दिनी शंकरा हे विष्णून दिले आणि अगरबत्ती परमळ मात्र तू आरामात घेवच्या जाय की तशी चलची ना म्हणता आणि त्या ईश्वरागल तोंडारी एक फडक बांधून सोडता नांकारथान आंबेले हे असं नाही कलते म्हणतात की मास्क तशी एक मास्क लावून सोडता त्या कानातून तोंडात त्यावेळी तो ईश्वर तागल मुखार प्रगट जाता आणि तो म्हणता अरे भल्या माणसातून मगल म्हाका शिकले लागला म्हळ्यार खंयची पूज जावो खंयचे हे जावो खंयचोय मंत्र जावो तो फुकट वचना कल्ल्याक की जाणून बुजून तांतून देवत्व आमी जेन्ना पळयता ती त्यावेळी ती पूजा सफल जाता. फक्त आमगेल चुकत कल्ले आमगेल ध्येयच कमी आम्ही नुसते जू चौपाटीर वचूल्यार पुरो म्हणटात आम्ही मलबारील वचूल्यार मस्त जाल्ले ना मलबारी लली आणि कलकी केल्या ते बरबरेची पळोवन सारखे तशी पळयल्या पुरो हिमालयार आणि वचका कल्या कमी अशी म्हळ्यार आमगेले लो एमची लो कमी आमगेल ध्येयच कमी असता ते व्हड ध्येय आसूं शकता हे आमकां लक्षांतूच येना त्यांनी तशी जाता. तरी त्यांनी ते सांगता ती उपदेशच नाही हे सगळे जे सांगता ती ताजे ते म्हळ्यार आत्मज्ञान नाही पण ते समर्थ शेवटी सांगता ती ऐसे होय हांग पळय पाहो जाता पृथ्वीवरी देवांची गणना कोण करी ती तुके मंत्र वैखरी किती म्हणून वदवावी श्रीराम. आता खंयच्यान घेता 5 समास 4 उपदेश लक्षण हातुलो 9वा श्लोक पाहो जाता पृथ्वीवरी देवांची गणना कोण करी ती तुके मंत्र वैखरी किती म्हणून वदवावी. जीभ एकीची कितले मंत्र म्हणटली इतले 36 कोटी देव खंय तरी असंख्यात मंत्रमाळा एकाहून एक आगळा विचित्र मायेची कळा कोण जाणे. कित्येक मंत्री भूते जाती कित्येक मंत्री व्यथान असती कित्येक मंत्री उतरती सीते विंचू विखाराचे हे विष ताण घेऊन सुद्धा मंत्र कितके हजार मोहन मंत्र सगळे वशीकरण मंत्र आणि कलकले आणि एक जण एक गुरु एक देवागल नाम घेऊनच्या सांगतात त्यावे विश्वासान घेतले जाता फक्त कळले आमचं ध्येय कळले की आमचं आत्मज्ञान जाईल.
हे किती म्हणून सांगावे शिवशक्तीची अनंत नावे, इच्छे सरिखी स्वभावे उपदेश ती. तरी त्यांनी सांगल्या ऐसी उपदेशांची स्थिती, पुरे आता सांगो किती. ऐसे हे उपदेश असती असंख्यात, ऐसे उपदेश अनेक, परिज्ञाने विण निरार्थक. ये विषयी एक असे असे एक भगवत वचन. हांग ज्ञान म्हणकले तरी प्रत्यक्ष अनुभव आम्ही मंत्र देवान गुरून दिल्लो म्हणून म्हणतो राखतात जाल्यार आमगेल खंयचेय लत सुटना, आमगेल वायट सवय सुटना, ती आमगेल कोप कमी जायना, आमगेल खंयचेय रिपू वचना. ती रिप वाचता ती व्यवहारा खातीर आमी प्रापंचीक कोपका गरज पळकड कोपका जाल्यार संतापान तुची. तशी द्रव्यार्जन करका, पयशे मेळोवंक ती ते सांबाळका, ती मानतारपणांत आमी कोण म्हूण पयशे थोडो कोण दवरका आनी ताजें प्रोविजनय करका, काम करका, पयशे मेळोवंक तृप्ती एका न्हय. तरी पण ते आत्मज्ञान न्हय. तशी ऐसे उपदेश अनेक, परी ज्ञाने विण निरर्थक. हांगा ज्ञान म्हणकले तरी अनुभवता जियाना, ते नामाच अनुभव येवंक जाल्यार आत्मज्ञान जावं. ते आम्ही कलकल मागल ते मेळटा आमकां. हे विषयी असे एक भगवत वचन. कल सांगल्या ज्ञाना नाना शास्त्रम पठेद लोको, नाना दैवत पूजनम. आत्मज्ञानम विना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम. गर्भगीता 13. आत्मज्ञान जायना जाल्यार हे पार्था सगळी कर्म निरर्थक. नाना दैवतांगेल पूजन केले, नाना शास्त्र वाचली, नाना लोकांत फिरली, काय उपयोग ना. तशी नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिदम उत्तमम. हे ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञाना समान. या कारणे ज्ञाना समान पवित्र उत्तम न दिसे अन्न, म्हणून आधी आत्मज्ञान साधिले पाहिजे. तर आत्मज्ञान म्हळ्यार सकळ उपदेशी विशेष आत्मज्ञानाचा उपदेश, जे विषयी जगदीश बहुता ठाई बोलला. उपदेश करतले कश करतात हे गुरूंनी उपदेश केला. हे करी ते करी ते गाईड करतात, ते करका जाल्यार आत्मज्ञान मेळोवचे खातीर. नचिकेतू यमाल्या घेच वचूलो. नचिकेताला कठोपनिषदांत असं नचिकेतागल बापूसू बरी हो आशिल्लो, कंजूस आशिल्लो तो, आणि फक्त प्रपंचाची काळजी. तो देवाला नाव विशेष ज्ञान आशिल्लो. ते यज्ञ बिज्ञ करतालो न्ही, आपणाक हाजे खातीर करतालो. आणि ब्राह्मणांक दान दिवपा म्हण यज्ञांतले कंडिशन असत. गाय दान दिवची त्या वेळा प्रत आशिल्ली. तो वांज गाय कोणाक वासरू जायना, म्हणतार गाय कसलो उपयोग ना. तसले ताल्याक आशिल्ले ताका जड जाता, तांकां खावच्या घालताना तसले गाय दान करतालो. त्यावेळी तो नचिकेतागल चल्लो, ताणें सांगलें आणि पिताजी पिताश्री आमक कल आवडत की, किंवा देवाक कल आवडतले उपयोग जातो. तसले आमी त्या ब्राह्मणांक आमी दान दिता, तांकां उपयोग जाय दान दिवपाक. आमक कल आवडत जास्ती ते आमी तिवे आमगेल वारीची मोडले पूण आमगेल आवडीचे आमी त्याग करून तांकां दान दिवपाक. म्हळ्यार मात्र ते ज्ञान फळा येता, नाजाल्यार याना. तरी तू तर ताणें म्हळें तू कसले सगळ्यांत आवडता सांग. बापसूक विचारली तर बापूस म्हणालो म्हळे हा म्हाका तूंच आवडता सगळ्यांत, तुका दान दिवं सोडवे. हय दान दी म्हणालो. तर बापसून हास्यार व्हेले आणि सांगले चलो संकल्प सोडो, हांव आज दोन तुका यो म्हाका दान दिवन सोडो. ते एकेकले म्हणटात न्ही, ते मस्त सांगून घेतात कलकले, हांव आज दोन हें त्याग करता तें त्याग करता, चलो हांव चल्याक त्याग केलो. तांणी ते खरें घेतलें मग. आणि तो तागल इतली साधन आशिल्ली त्या नचिकेतावली, तो सदैव यमा दरबारांत वचूलो. तर यम 3 दिवस नाशिलो. तर तो भायरच राबून राबलो, भितर वचनी. अतिथी म्हणटा भितर आपयले तरी वचनी. आणि 3 दिवसांनी यम आयल्यार हो 3 दिवस उपाशी बसल्या चेरडू 12-13 वर्साचे. तसल्याक यमागल दरबारांत तर तो म्हणाला आज इथं यमा दरबारांत कोणें उपाशी असं नाशिल्लो, तर तूं कल्ल्या कशी. तावळी आपण तुका ताजे भरपाई म्हणून आपण तू 3 वर दिता ते मागून घे. तावळ ते नचिकेताने आपण सगळे तुका उपदेश दिवच्या तयार आसा. आणि तान शिष्यत्व पत्करले यमदेवागल. आणि कल्ल मागता ताणें 3 वर दिता. पयले वरान तान बाकी सगळ्यां खातीरय मागले,
सगळ्या बरे पण जावं आपणा गले बाप सुख तू हे करता क्षम करून ताका बुद्धी फिरावंका बरें करपा तागले ते मागले आणि शेवटचे कल्ले थंय म्हाका आत्मज्ञान करून दी हांव कोण आज म्हाका उत्तर मेळ का म्हाका प्रत्यक्ष जाय आणि हट करून तांकां ते मेळेल मग मेळयले इतले सान्न चरडाने तशी सकळ उपदेशी विशेष आत्मज्ञानाचा उपदेश हे विषयी जगदीश बहुता ठाई बोलला आत्मज्ञानाचा महिमा भगवान कल म्हणतात की यस्य कस्य च वर्णस्य खंचे वर्णस पळेन आपण कले शूद्र सती ब्राह्मण सती कल्ले पळेना यस्य कस्य च वर्णस्य ज्ञानम देहे प्रतिष्ठितम तस्य दासस्य दासोहम भवे जन्मनी जन्मनी हा जन्मो जन्म असते मगल भक्तागल दास जाऊन राखता तशी आत्मज्ञानाचा महिमा नेणे चतुर्मुख ब्रह्मा प्राणी बापुडा जीवात्मा काय जाणे म्हणून जे आत्मज्ञान ते गहनाहुनी गहन ऐकतयाचे लक्षण सांगिजेल आता आत्मज्ञानाचे लक्षण कल्ले हे कळल्याशिवाय आत्मज्ञान मला कल्ले हे पहिले कळतात ते गहनच म्हणून त्यांनी ते करचे म्हणून केले झाले पळयले रे आत्मज्ञान सार त्यांची नित्य झाल्या ते अनित्य इतलंस असार इतलंस की आम्ही फसतात त्यामुळे ज्ञान प्रपंच ज्ञान इतल नमुन्याचेस की खरे ज्ञान कळचे हाजे खातीर पहिले खंयचे खरे ज्ञान नय तें कळटा म्हणून समास पांचव्यांतून तांणी हें केलें इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे पंचम दशके उपदेश लक्षण नाम समास चौथांक कंप्लीट झालं आणि आता बहुधा ज्ञान निरूपण समास पाचवा आणि त्यांनी सगळ्या नमुन्याचे प्रापंचिक ज्ञान सांगल्या नमुन्याचे प्रपंच चलोवचे खातीर आणि ते जावकाची प्रपंचिक ज्ञान जावका मनुष्यात आळशीसा बसल्यारी असेल माझा धरीत देईल खाटल्यावरी आराम आळशीसा बसतात थोडे जण आता थोडे आळशी लोकांक नेवान मेळ्या की कले हे लॉकडाऊन असं म्हणून साधी काम अशी काम सोडून घर बसले बायलं पापा आयदार बसतात आणि करतात आणि बांबून लोक आराम तुमच्यात वेळ घालत आशिले घालतात जाल्यार हांगा तशें नाही तेमी प्रापंचिक सुद्दां कल्ले कोणी करता आणि द्रव्यार्जन करता आणि ताजे विनियोग सुद्दां करता हानी सांगिल्ले संत तुकारामान म्हणले की योग्य वाटेने द्रव्यार्जन करून ताजे समज विचार करून विनिमय करून ताजे विनियोग करता बहुत केले विद्या पठण संगीत शास्त्र राग ज्ञान वैदिक शास्त्र वेदाध्ययन हेही ज्ञान नाही अज्ञान नाही अथांग ज्ञान हे शब्दाचा अर्थ आत्मज्ञान जे शाश्वत ज्ञान जे ज्ञान जायना पडता अनुभव येना पडे आणि खंयचे ज्ञान मेळोवची गरजची लागना ते हे ज्ञान जाल्यार तांचे पहिले प्रपंच चलोवंक आणि ना जाल्यार तर आत्मज्ञान जाल्ले तर सकळ कळा आमकां गोत्तच कल्ल्या म्हणाली ह्या हांतू आम्ही रस घेवन एक मनान आम्ही तांतूच देवत्व सोदतात की ताज्याने जानाक रिजोवचो प्रयत्न करतात देवांक लोकांक सेवा करतात आता राग ज्ञान संगीत शास्त्र हांतू बरे पद म्हळ्यार कितली रोग बर जातात कितली डिप्रेशन आशिल्ल्यांक बर दिसता असे सगळे तर खंयचेय एक नाना व्यवसायांचे ज्ञान नाना दीक्षेचे ज्ञान नाना परीक्षेचे ज्ञान हे ज्ञान नाही तशी सगळं ज्ञान आहे खंयचे कितलो भूमीची परीक्षा पळयता ती पाषाणा परीक्षा पळयता ती कित लोकांक झाडां परीक्षा असता नाना फळझाडांची परीक्षा असता नाना वल्लींची वेलींची खंयच्याक वखदाक येता कल्ली येता सगळे नाना चिन्हांची परीक्षा कल्ली लक्षण जाल्यार खंयची रोगाची खंयची लक्षण नाना रोगांची परीक्षा ते सगळे असता नाना मंत्रांची यंत्रांची परीक्षा नाना मूर्तींची परीक्षा नाना शस्त्रांची परीक्षा नाना ग्रहांची परीक्षा त्या वास्तुशास्त्र हे ते मस्त इतले डेव्हलप झाले हली प्रपंचातून जाल्यार शेवटी ते कल सांगतात गो तसले असो सकळ कळा प्रवीण हे सगळे कोण कल जाता आधी करून नाना लाघवे चित्रकला नाना वाद्ये संगीत कला नाना प्रकारे विचित्र कला हे ज्ञान नव्हे हे सगळे आत्मज्ञान नाही श्रीराम आधी करून 64 कळा याही वेगळ्या नाना कळा 14 विद्या सिद्धी सकळा
परी हे ज्ञान नव्हे श्रीराम. तरी कल्ले असो सकळ कळा प्रवीण जाता. सगळं कळा 14 विद्या 64 कळा असती. विद्या मात्र परिपूर्ण तो विद्येन पारंगत. तरी ताक कल म्हणून का विद्येन पारंगत ताका कुशलता म्हणतात. तरी ते कौशल्यता परिज्ञान म्हणूची नाही, ते आत्मज्ञान नाही. हे ज्ञान होयसे भासे, परंतु मुख्य ज्ञान ते अनारसे बिंगडची. जेथे प्रकृतीचे पिसे समूळ वाव. प्रकृती म्हणाली पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आमगल देह आमगल हे मन बुद्धी अहंकार सगळे पिसे ताजे जे आमका ताजी पिश लागील असतं नाही, ताजी आसक्ती लागील असता ती एकदा जाता कंप्लीट विरक्ती येता. ते आत्मज्ञान. जाणावे दुसऱ्याचे जीवीचे हे ज्ञान वाटे साचे. एकीकडे दुसऱ्या मनात कळता. त्यावेळी ते जाल्यारी ते आत्मज्ञानाचं लक्षण नाही, त्याने ज्ञान कोणकोणाक और दिसत काय आणि और अंथानो हो म्हणून स महिंदी ते हाकल की सिकनेस असं और पळून कळता. मस्त जणांक इतके लोकांक गेले मनात कळतात. मानस पूजेकडे करू बसला दुसरं संत तागल उपासन मस्त असं ताकाय ती विद्य असं ही दुसऱ्या मनात कळता. तर हो मानस पूजे करतो तागल मित्र तो कलकी चुकता. त्यामुळे हो ताक आपयता म्हणता अरे अशी कोर नाही मानस पूजा ताक कशी कळले हागल मनात ताक कळले जाल्यार त्यावे आत्मज्ञान नाही. ऐसी जाणे अंतरस्थिती, तो अंतरस्थिती जाणतं दुसऱ्या गेली तयासी परमज्ञाता म्हणते. लोक म्हणतात अरे वा 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 कितलं ज्ञात असतं ज्ञान असं, परंतु जेणे मोक्ष प्राप्ती ते ज्ञान. बहुत प्रकारीची ज्ञाने सांगो जाता असाधारण, पण परी सायोज्य प्राप्ती होय जेणे ते ज्ञान वेगळे. त्यांकल्ले तरी ते कैसे आहे ज्ञान समाधानाचे लक्षण. ऐसे विशद करून मज निरोपावे. ऐसे शुद्ध ज्ञान पुसिले ते पुढली समासी निरोपी. आता श्रोती अवधान दिदले पाहिजे पुढे. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे पंचम दशके बहुधा ज्ञान समास नाम समास 5वा अंगा 5व समास आणि 5 दशकांतलं 5 समास कंप्लीट झालं. आता मागीर ज्ञान कल नाही ते कळलं. प्रापंचिक ज्ञान आवश्यक असं प्रपंच चलोवच्या जाल्यार ते आत्मज्ञान नाही. जाल्यार ते जर आम्ही लोकसेवे खातीर वापरले, प्रत्येकान परमेश्वर असं असलेकून गुरु सेवा प्रत्येकान मगल गुरु असं एक साधन म्हणून सांगून जर आम्ही ते वापरले तरी ते आमका मोक्षा वाटेचेर मुखार 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 व्हरता. जाल्यार बहुतेक मस्त भरले जसे एखादे ट्रेजर असणे ताका सर्प वेटोळ घालून बशील असतात, तशी हे पोसत नाही गर्व मुख्य म्हळ्यार अहंकार आणि बाकीच सगळे लोभ मोह मद मत्सर सगळे हे त्या असले ज्ञानाक वेटोळ. त्या ज्ञान जाल की हांव कोणकीच ओडू म्हणेल पहिलं अहंकार जाता. अहंकार जाल की दुसरी तुच्छ, दुसऱ्याने कोणे तुकल करता मग ज्ञान होड म्हण की हाका कोप येता क्रोध आयलो अशी सगळे जाता. तरी त्यांनी ती तागले म्हळ्यार मुखार प्रगती खर्च होता आणि त्या हान तू शिरकून पडतो ते आसक्त जाता. तशी फक्त ज्ञानात त्या प्रापंचिक ज्ञाना खातीर प्रापंचिक ज्ञान मेळोवन दुसऱ्यांना सेवे खातीर मेळोवं का आणि सेव करूं का दुसऱ्यांना भल्या खातीर ते वापर का स्वता खातीर म्हाका कोणे मान सन्मान दिवं म्हाका पैसे मेळ खातीर म्हळ खातीर लोकेशना आणि वित्तेशना आसूं नये. फोटोग्राफरान येऊन मगल फोटो काडका मगल व्हिडिओ काडका मगल मुलाखत घेवका आणि हे घेवका तें घेवका तांकां हांव कितलो होडू म्हूण लोकांक कळका. ही एक कळकळीची इच्छा आसता भितर. हीच कळकळ म्हाका आत्मज्ञान जावंका देवा हांव कोण इतरांक कळका म्हण आमची इच्छा आसता. बाकीच्यांक कळका हांव कोण जाल्यार म्हाका हांव कोण म्हूण कळका म्हूण इच्छा आसले. एक पण तशें जाल्लें. एक व्हड संतांग थंय एक व्हड मिनिस्टर येवन बसलो. मस्त गर्दी जमलेली ताणें मोठे प्रवचन केलें. हांव शांत बशिलो. कडेन ताणें पळयलें लक्ष दिली जाल्यार विवेचन चालू आशिल्लें तें सगळें जाल्लें. सगळे जाण पटपट उठान वचून आणि हांवें थंय बशिलो. तर तो जो वक्त आसा तो उठान वचच्या लागलो. ताणें अशें हाल्या पळयलें पण कसली प्रतिक्रिया दिली किंवा तो अगदी फेमस मिनिस्टर आशिल्लो तर ताका अभिवादन सुद्दां करना. त्यावेळी
तान म्हळे कले तू विचारचेस म्हणून विचारूच दिसता तरी तान म्हळे आपण तावळ दोन हांग बसला तू हांव कोण म्हूण सुद्धा म्हणले विचार म्हाका विचार ताक म्हणले त्या वक्त्याक त्यांनी आपणा वायट दिसले आपण इतलो व्हड मिनिस्टर अस आणि तू मग खबरी घेऊन मग तू कोण केन्ना आयलो मला लक्ष दिल वायट दिसले त्यावेळेस तो म्हणालो तू कोण म्हणून सुद्धा तू आपणा विचारली तान म्हणले त्यावेळेस तान एकच सांगले तू कोण म्हणून विचारले तर हांव एक मनुष्य एक मिनिस्टर ते जाल्ले पण तरी पण तू कोण तू स्वताक विचारलं हांव कोण म्हणून तू कोण म्हणून तू स्वताक विचारलं ते विचार पहिले ताजी उत्तर काढी सांग आणि कड्डेर बाकीची उलोवची वच ती साधन कर म्हणून सांगले आणि तो खरेच सुधारलो आणि ताका शेवटी आत्मज्ञान जाल ताका ओके तरी असले तरी हांगा तांणी दिल्या शुद्ध ज्ञान निरूपण आत्मज्ञान नय कल्ले हें कळ्ळें आता मागीर कळका न्हू आत्मज्ञान म्हळ्यार कल्लें हें नेमकें आमकां कळका कारण आमकां कोणाकय आत्मज्ञान जायना आमकां ताजो अनुभव ना तर ताजे खातीर पहिले गुरू कशे आसता जाका स्वताक आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता आणि आमकां करून दिवची तितली तागेली क्षमताय आसता आणि तयारी आसता इच्छा आसता खरो संत असल्यारी ताका ती तळमळ आसता की बाकीच्यांक आत्मज्ञान करून दिवंक पण ताका स्वताक आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता आणि ताजे खातीर दुसऱ्यां बद्दल कळकळ असल्यारी तांतल्या तान तें साधन करून घेतात फाटीर बैसून करून घेतात माथ्यार बैसून छातीर बैसून करून घेतात कर हे कर हे कर प्रॅक्टिस 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 ना मजमी जायना ना जायना म्हळ्यार कळ्ळें करी करी एक वेळ तुका जॉब सोडी तुका हें करी पण साधन करपाची अशी सांगून जे करून घेतात ते खरेच कळकळ अशी गुरु आणि तांकां आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता विवेकानंदानी स्वामी विवेकानंदानी सगळ्यांक विचारले तुम्ही देव पळयला तो नास्तिकसो आशिल्लो सगळे देव देव करतात ते नाम घेतात ते मागतावळी आमच्या मनाच्या लोकांक सांगले तशी विकल्पे उठे तर्क त्या नरकची तशी तागेल तर्क कल्ल्या वेल्या देव असो कल सगळे हांव शिकलो म्हाका कोण कल केल्या अशी तशी करून तरी देवाल नाव घेऊन का तू पळयला वे देव म्हणटा प्रत्येकाला विचार तू देव पळयला वे जाल्यार तागेल पहिले जन्मात साधन असतली कल मागीर ते सान्न प्रायरीची ताका कोणकी सांगले की रामकृष्ण परमहंसाक ते बेलूर मठांत वच थंय तुका हें जातलें थंय वचुल्यारी तोच प्रश्न ते अशी हालत आसतले केन्नाय ट्रान्सान तूं अशी एक नमुन्याचे पिशेपणशें स्वताकची पूज करून घेता बसताले असं सगळं तांगेल चलताले देवाल पुजारी म्हूण आशिल्ले थंय जाल्यार मदें देवार घालचो हार आपणाल्या गळ्यान घालून घेताले अशें सगळें करताले तर ताका दिसलें अशी कल विक्षिप्त वागतात पण तांणी ताका की निरागस असो तांकां कळ्ळी की हो खरोच आत्मज्ञान जाल्लेलो गुरू असो तांकां दिसलें सान्न चेडवावर आसत म्हण ताका त्या प्रमाणे कितलें पाप न्ही कितलें इनोसंट असो हो मनुष्य म्हूण दिसलें ही व्यक्ती म्हूण दिसलें पण शक्ती म्हूण कळणीशी पण तांणी कल केलें की तांच लागीं वाद घाल देव आसवे तुम्ही देवाक पळयले न्ही त्यामुळे तांणी एक फटक्यान सांगलें वय हांव देवाक पळय कशें असो म्हण कशें पळयलें कितले लागीं थंय पळयलें केन्ना पळयलें अशी तर तांणी म्हळें आतां तूं आयला आतां हांव तुका कशी स्पश्ट पळयतास पळय ताजे पेक्षा जास्ती स्पश्ट हांव देवाक नित्य पळयता एक सम पळयता हर घडी पळयता आणि तुका सुद्दां तागेलें दर्शन करून दिवचें शकता हें सांगना पळय तरी तांणी मस्त वाद घाले तांकां अशीचपणे मान्य ना ती भायर शिष्य सुद्दां ही गुरूंक परीक्षा करून घेता एक्सेप्ट करता सर्वस्व व्हांवचें आसता न्ही तावळ शेवटी चल्लो म्हणना पळय नुस्तें ताका हात लायले अशें करून तांणी हें तें वकील केली ताका अशें करून नुस्तें हात लायले हात धरचे भितरी कसले जालें सांगूंक जायना तागेलें मतच मन पालट आणि ताका एक नमुन्यान सगळे कडेन फिरत तशें जावन ही वेंट इन टू ट्रान्स कोण नरेंद्र हांगा पूर्वाश्रमीचें नांव नरेंद्र तर तो नरेंद्र बाबू तो एकदम अंतू गेलो आणि ताका तें आत्मज्ञान जाल्लें मस्त वेळ तशी आशिल्लो तागेल्या हातान थांब काम जमचें न्हू आनी आमगेल्या रामकृष्ण परमहंसांनी तांकां परत उताना हाडयलें कंपल्सरी आणि तांणी सांगलें हें ज्ञान आसा पळय
तुगल ट्रेझर मल्ल्या घाव ट्रस्ट म्हणून दवत घेता आणि वेळ याना पण तुक दिसता जाल्यार हांतूच तू राबल्या रे तू जगान तू कार्य करू आयला त्या करच्या जाय तावडून ते गुरु जाले तांणी मस्त कार्य केलें आणि शेवटी तांकां निर्वाण वेळार तें ज्ञान तांणी दिल्लें आणि करून घेतलें. तर अशी हे तर आतांनी सांगल्या श्रीराम आता समास 6 ऐक ज्ञानाचे लक्षण ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान. आम्ही केन्ना आपणाक पळयतात कांडे पळयतात मागशी कांडी नातील तावळी उदकांत पळयतात तोंड पशु आणि वचून उदक पितना तांगे तोंड तांकां अंतू दिसता उदकांत दिसता तशी आरशान पळयतात कांडे जाल्यार ते प्रतिबिंब जाल्यार प्रत्यक्ष प्रतिबिंब न्ही प्रत्यक्ष आत्मरूप पळोवचें आणि हांव म्हळ्यार खरें कोण पहावे आपणासी आपण तें कशें पळोवचें पळोवच्याक दुसरें कोणें कोणी लागता न्ही हांवें तुका पळयलें आतां हांवें हांगा आशिल्लें तें म्हाका दिसता असो हे व्हिडिओ तूं येता असो मगले कल म्हणटात ताका एक छबी येता असो जाल्यार ती म्हळ्यार हांव न्ही कशी कळटा मगल हो उजवो हात हांव हालयले रे म्हाका तो डाव हातसो दिसता होय की न्ही म्हळ्यार उपराटी दिसता. एक दीस हांव साडी घालून बशिल्ली पण ते म्हाका दिसता गुजरात साडी न्हेशिल्ले तो व्हेरी फॅक्ट हें कल्लें असो की आमकां हें सकल म्हणटा ती प्रतिबिंब केलें उपराटी दिसता. ते प्रतिबिंब म्हळ्यार हांव आशिल्ली तशी आमकां दिसता हांव कोण कशी आशिल्ली तशी मगल भेट म्हाका जावंका हें आत्मज्ञान. मुख्य देवास जाणावे सत्य स्वरूप ओळखावे नित्यानित्य विचारावे या नाव ज्ञान. नित्य खंयचे अनित्य खंयचे हें गुरुले आतां जाणून घेवंका. नित्य दिसना अनित्य सगळे कडेन भरल्या. अनित्य म्हळ्यार कल्लें जे उत्पन्न जाता जे नाश उत्पन्न जाले प्रत्येक नाश जाता आणि मध्य ते हगूर 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 सरकत वता त्या लया लागून आणि तो सर तागेलें जीवन चलता म्हळ्यार तांगेले स्थितीच बदलत वता स्थित्यंतर जात वता ताका स्थितींत अंतर पडत वता तें अनित्य आणि त्या हातूंत एक जिवंत आसता तें नित्य. तरी नित्य थोडेंची ते दिसना जशी इलेक्ट्रिसिटी कल्ल करता तें आमकां कल्ल करता तें दिसता पण प्रत्यक्ष इलेक्ट्रिसिटी दिसना जाल्यार ताजी मॅनिफेस्टेशन्स दिसतात. आणि इलेक्ट्रिसिटी नाना नमुन्याचें काम करता. खंय गरम करता गिजरांत वचल्यार गरम जाता फ्रिजांत वचल्यार थंड जाता फॅन असल्यार हवा हालयता एअर कंडिशनान थंड हवा भायली तांकां थंड करून आमकां दिता असं सगळें मायक्रोचे हें गरम करता रेडिएशन हें तें नंतर वीज निर्माण करूं जाता. तशी तर निर्माण जालेली वीज सुद्दां दिसना पण ते पवनचक्की फिरतना दिसता आणि ताजे नाना नमुन्याचे यंत्र फिरता ती तें दिसता. आणि ते असं म्हणून कशें कळटा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जाली की ताबडतोब सगळें बंद जाता. कसले कारणाने जर इलेक्ट्रिसिटी गेली अदानी गेल कोप जालो आमचे आणि इलेक्ट्रिसिटी बंद फॉर 2 hours तरी कळ जाता फॅन बंद रात्री वेळार तळमळ न्हीद पडना फॅन लागना एसी लागना वार येना कलयना तावळे धग्गाने कलकुरचे मच्छर चापता ती असे सगळे. तर ते आम्ही इलेक्ट्रिसिटी ना म्हणून म्हणतात ना त्या म्हळ्यार त्या इलेक्ट्रिसिटीन केल्लें सगळं दिसता जाल्यार ते अदृश्य तथ्य अदृश्य पण सत्य. तर हे आणि निर्गुण आणि तरीके अदृश्य तरीके निर्गुण जे आसत ते आपणागल तत्व म्हळ्यार ते दिसना ताजे कले गुण कळना ती हे कशी आपण ते जावनूच तें कळटा. मुख्य देवास जाणावे सत्य स्वरूप ओळखावे नित्यानित्य विचारावे या नाव ज्ञान श्रीराम. जेथे दृश्य प्रकृती सरे पंचभूतिक ओसरे समूळ द्वैत निवारे या नाव ज्ञान. मन बुद्धी अगोचर न चले तर्काचा विचार उल्लेख परे हुनी पर या नाव ज्ञान. जेथे नाही दृश्य भान जेथे जाणीव हे अज्ञान विमळ शुद्ध स्वरूप ज्ञान यासी बोलीजे. आता त्यांनी सांगल्या की कोण कोण आमगेर 4 अवस्था असतात देहाच्यो आयदर आमी न्हिदलेले असता ती नाल्यार जागी असता ती कले
स्वप्न पळयत आसता ती जागी आसता ती आणि जागी आसतना नाना कर्म करतात जाल्यार ते आत्मज्ञान जालेले मनशाक त्या जागृतांत आमी केल्ले सुद्दां स्वप्नशें दिसता जाल्यार एक अशी अवस्था आसता एक तुर्या म्हण ती साक्षी भावान रापून अशी पळयत आसता कलकल घडता म्हणून जाल्यार ती अशी मेरेर उबरत की ना ह्या बाजूचें दिसता त्या बाजूचें दिसता पण त्याने आत्मज्ञान नाही कशी ज्ञान म्हणजे अद्वैत तुर्या प्रत्यक्ष द्वैत ती दोन्हीकडची दिसता म्हणून शुद्ध ज्ञान ते स्वतंत्र स्वतंत्र वेगळेच असे कडे त्यांनी दिल्या महावाक्य उपदेश भला गुरून केलं तत्वम असी म्हणून आपलं कळ झाले तो तूच अस मागीर ते दिसत ते कोण म्हणून शिष्य विचारतात हे हांव हो तूंची म्हणना पडे बाकी कलकल दिसत ते कोण म्हणून विचारतात न्ही तशी जाऊ नये तरी ते महावाक्य उपदेश भला परी त्याचा जपनाही बोलिला तेथीचा तो विचारच केला पाहिजे साधके श्रीराम महावाक्य उपदेश सार परी घेतला पाहिजे विचार नुसत्या त्याच्या जपे अंधकार न पिटे भ्रांतीचा श्रीराम महावाक्याचा अर्थ घेता अर्थ कल तत्वम असी ते तूंच आपण वस्तूची तत्वता हावच ते ब्रह्म त्याचा जप करिता गुथा सीणची होय हावच ब्रह्म म्हणून हा ब्रह्म जायना तरी कल करका महावाक्याचे विवरण करका त्याचे विवेचन ऐकून का श्रवण भक्ती करका मुख्य ज्ञानाचे लक्षण शुद्ध लक्षांशे आपण वस्तूच आहे आता वाच्यांश आणि लक्षांश म्हणतात एखाद खातर गमतो एक हे लग्नांतणी आम्ही वतात नाही सगळ्यांक अक्षत मांडतात मुहूर्ता वेळारी अक्षत घालच्यो तर मागशी सगळे काही म्हणपाल्या वचून राबना ते म्हणपाल्या वचून जाय तरी काही सगळ्यांक लागी वचू जायना तरी ते शुभमंगल सावधान म्हण अंतर पाटकाळ भितर सगळे जण अक्षत उडयतात त्या बहुतेक अक्षता लोकांक मुखार राबिल्यांक माथ्यार पडतात आमकांचे आशीर्वाद दिले जाल्यार ते आमचे खातीर असतात पळय आमगेल आंगार पडतात ती ते वाच्यांश जाल्यार लक्ष कल असता त्या वधूवर आंगेल आंगार पडका म्हणून की नाही तो लक्षांश तशी शुद्ध लक्षांशे महावाक्याचे विवरण हाव आत्मा मोहन हाव आत्म जायना जाल्यार शुद्ध लक्षांशे आपण वस्तूच आहे की बसका हे मगले हे तुगले अशी जे हाका हाव जो असता माक्क जाय मगले माक्क जाय म्हण की मगल जाले नाल्यार हाव आस म्हण तूं आस हे द्वैत खंय खंय असत की ते आत्मज्ञान न्हय तो पट्टी आत्मा पट्टी हाव ताज्यान कल्ले जायना तरी तांणी सांगल्या आपला आपणासी लाभ हे ज्ञान परम दुर्लभ जे आदि अंती स्वयंभ स्वरूपचे स्वयंभू असत आत्मा जेथे हे सर्व ही प्रकटे आणि सकळ ही जेथे आटे ते ज्ञान जालिया किते भ्रांती बंधनाची पंडितांनी मस्त कलकल दिले लास्ट टाइम सगळं केलेले मते मतांतरे जे या चराचराचे मूळ शुद्ध स्वरूप निर्मळ या नाव ज्ञान केवळ वेदांत मते पंडितांनी हांगा सांगल्या की अरे गहनाचे ही गहन ते तू जाण सद्गुरु वचन कल्ल्याक ते सांगतात की हांवे मगल सद्गुरू गेल वचन ऐकून म्हाका आत्मज्ञान जाल्ले हा संस्कृत शिकनी पाहिले नसता संस्कृती रीग नाही महाराष्ट्र ग्रंथी हृदयी वचल्या कृपा मूर्ती सद्गुरु स्वामी श्रीराम आता न लगे संस्कृत अथवा ग्रंथ प्राकृत म्हणजे वर्णेकल लँग्वेज माझा स्वामी कृपे सहित हृदयी बसे मगल गुरु मगल हृदयात कृप करू बसला आणि तो म्हाका सांगतस ताजे संपूर्ण विश्वास आणि तो म्हणता मुकल म्हणता असो ऐसा तो वेदांत त्या वेदांताचा ही मतितार्थ अति गहन जो परमार्थ तो तू ऐक आता तो म्हणतस आणि गुरु सांगता ती अरे गहनाचे ही गहन ते तू जाण सद्गुरु वचने समाधान नेमस्त आहे सद्गुरु वचन तोची वेदांत सद्गुरु वचन तोची सिद्धांत सद्गुरु वचन तोची धादांत सप्रचित आता धादांत प्रत्यक्ष मुखार येईल जे अत्यंत गहन माझ्या स्वामीचे वचन जेणे माझे समाधान अत्यंत झाले मला ते अशी म्हणणार की हांव तुका आत्मज्ञान कोण दिता आमगे स्वामीजी सुद्दां केन्नाय आमकां सांगता ती मगल गुरु लेखान आयिल्ले हातूंत दितस
तुम्ही केलेले हे हा गुरुंग चरणांचेरी सबमिट करता, चरणांचेरी अर्पण करता. ते हे माझे जीवीचे तुझ मी सांगेन म्हणतो तुझ, तरी अवधान देसी मज तरी आता येच क्षण. शिष्य म्लान वदने बोले धरिले सुदृढ पाऊले, मग बोलो आरंभिले गुरुदेव. त्या म्हणतात की अहम ब्रह्मास्मी महावाक्य, आवच ब्रह्म येथीचा अर्थ अतर्क्य, तोही सांगतो ऐक्य गुरु शिष्य जेथे. गुरु शिष्य हा तू ऐक्य जाऊ का, इतकं विश्वास का की अनन्य जाऊ का. त्यावेळी ऐक शिष्या येथीचे वर्म, अरे स्वये तूच आहेस ब्रह्म, ये विषयी संदेह भ्रम धरूची नको. श्रीराम नवविधा प्रकारे भजन, त्यात मुख्य ते आत्मनिवेदन, ते समग्र प्रकारे कथन कीजेला. आता त्यांनी ते कळची खातीर इतकं विश्वास असता. आता विश्वास केन्ना बसता संपूर्ण, ज्यांना आमकां वैराग्य त्यावेळा विश्वास बसता. वैराग्य कशी येता, तरी आम्ही दुःखांचे हे जाऊन सगळे पोळण आम्ही गुरुले येतात आणि सगळे तांकां सबमिट करतात की एक पटले. परीक्षा झाली, परीक्षा जायना पण सगळं तांकां विछावर कोण दिले. आणि ते म्हणतात असो गुरुचे ठाई अनन्यता. सद्गुरू सांगतात जीव नका, तुका आत्मज्ञान जातले, तरी तुझं काय रे चिंता. वेगळेपणे अभक्ता उरोची नको, आता हेच दृढीकरण, व्हावया करी सद्गुरु भजन. सद्गुरु भजने समाधान नेमस्ताय. तिकल करी सद्गुरु भजन करी म्हणकले भजनम भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती भज सेवायाम हे मुख्य करी. की सगळ्यांत गुरु अस म्हणले कोण मगली सेव करता म्हणले कोण तू गुरुपाद सेवन हे करी. भजनाने कोणा बरोबरे भजनाने हे करचे, सगळ्यांक रिजोवचे, स्तुती करची, तांकां होडवीक दिवची. म्हळ्यार आमी सान जातात, आमी कितले सान जातात, आमी कितले निरागस जातात तितले आमी हे की नाही. तरी पण या नाव शिष्या आत्मज्ञान येणे पाहिजे समाधान, भयाचे बंधन समूळ मिथ्या. आणि ज्यांना शिष्या एकांती बैसावे, स्वरूपी विश्रांती सुजावे, तेणे गुणे दृढावे परमार्थ. अखंड घडे श्रवण मनन, तरीच पाहिजे समाधान, पूर्ण झालिया ब्रह्मज्ञान, वैराग्य बरे आमची श्रीराम. विषयी वैराग्य उपजले, तयासीच पूर्ण ज्ञान झाले. कळले, वैराग्य घडका झाल्या कल करता अखंड घडे श्रवण मनन, तरीच पाविजे समाधान, पूर्ण झालिया ब्रह्मज्ञान. त्याचे लक्षण कले ब्रह्मज्ञान झाल्या अत्यंत वैराग्य. वैराग्य म्हळ्यार इतले खाल्लेलं असका की म्हळ्यार ताका नाक दिसता, तशी कसले नाक दिसता, पोट भर समाधान, इतले समाधान की खंय असमाधानाची कण सुद्धा तृप्त, एकदम तृप्त. ताका दुसरी कल्ले नाकशे दिसता, हाजे पेक्षा व्हड कल्ले असू शकता म्हणून ताका हें जाता. तरी विषयी वैराग्य उपजले, तयासीच पूर्ण झाले ज्ञान झाले. मणी टाकिताची लाभले राज्य जेवी. लास्ट टाइम तुम्ही उडास करा ती हांव तुमच्या मांकडागल काणी सांगेन. चण घेऊन बशिल्या, हातान चण घेतली ते सोडले शिवाय तने हें जायना. मिथ्याच परी सत्य वाटले, कलकले तरी जयास जे ऐक शिष्या सावधान, आता भविष्य मी सांगेन. जया पुरुषास जे ध्यान तयास तेची प्राप्त. म्हणून अविद्या सांडून धरावी सुविद्या, तेणे गुणे जगत बंद्या पाविजेशी. तशी त्यांच्या मिथ्या असता पण कल जाता मिथ्या स्वप्ने वोसण आला, तो जागृतीस आणि तेणे पूर्वदशा पावला निर्भय जे. ज्या मनुष्यात आत्मज्ञान जात की ते कल जात इतकी सगळी पूर्व तयार जाऊन संपूर्ण वैराग्य आणि संपूर्ण 100% विश्वास ज्यांना फक्त ते म्हणतात की तत्वम असी. आणि कल जाता की वाढदिवसाचे उदाहरण सांगता, हल्ली बर्थडे म्हणून साजरे करतात, फुगे बिगे बांधलेले असतात आणि सरप्राईज म्हणून त्या बर्थडे बॉयाक आपयतात सांगच्याडाक आणि भितरी पाणीपुणी ताक पटकन एक बंदूक मारलेल्यावर करतात आणि तो फुग फुटता किंवा एक दोरी ताणतात आणि ते सगळे फुल्ल तागल माथ्यार पडतात. तशी एक
तत्वम असे म्हणकी अहम ब्रह्मास्मी. हे फुल्ल जे अंगार पडतात नाही त्यावेळी एक रूप जात गुरु एक रूप जाता तागल कल्ले वर्णाचे जाल्यार वर्णा जांतर की हे एंड न्ही. दिस इज नॉट द एंड. कल्या म्हणाली ताका जागी केल्या मिथ्या आहे जागृत आसी परी वेढा लावी ते निद्रिस्त आसी. जागा जालिया तयासी भयची नाही. तो कड्डेर मुखार आयला तरी ताका भय ना. ताका सगळं दिसता. जाल्यार आमगे जीवन हांगा संपना. आमगे देह असता म्हणसर आमगे गुरुंगल कार्य करची जाल्यार बेशुद्ध लोक आमकां आमी भायर काडटा न्हय. तावळी एप्पल सांगेल लास्ट टाइम PPE म्हणा कळ्ळें प्रोटेक्टिव्ह पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट किट तें घालून घेवन वचता. म्हळ्यार कळ्ळें आमचें साधन आसता. आणि तागल वागणें कशें आसता आत्मज्ञान जाल्लो तो स्थितप्रज्ञ साक्षी भाव आनी सहज लिला हें आसता. तर तें घेवंक हें सगळें जें सांगलें तेमी ती ताका वैराग्याची येवचे खातीर साधक जावंक साधन सोड नये. ताजे पेक्षा गुरु सांगता ती साधन सोडतल जर सिद्धशील पेक्षा बद्ध परवडलो. तावळी ताका दिसता शिष्याक हें बद्ध सिद्ध म्हळ्यार कल्बया. तो म्हणटा तर शिष्येत केला प्रश्न कैसे बद्ध मुमुक्षाचे लक्षण साधक सिद्ध ओळखणं कैसे जाणावी याचे उत्तर श्रोती असी दिधले पुढिलिये समर्थ. सावध श्रोती कथेसी अवधान द्यावे. त्यावेळी हे करचे खातीर साधन करका जाल्यार साधक जावंका. साधक जावंका जाल्यार पहिले साधक जावची इच्छा जावंका. ती इच्छा जावंका जाल्यार पहिले तापत्रये पळला तशी लासून घेवंका प्रपंचांक. तावळ ताका कळटा की मगल काही चुकल्या म्हणून ताचे खातीर बद्ध. तर ते बद्ध मुमुक्षु साधक आणि सिद्ध हे मुखावेल समास पुराई तांचे खातीर आसा ती. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे पंचम दशके 5 दशकांतून शुद्ध ज्ञान निरूपण नाम समास 6वा श्रीराम. तरी आसक्ती कशी वची भक्त कशी जावचे विभक्त कशी वरचे ना हे पुराई ते हगूर बद्ध हांथन एक हांथन अळी आशिल्ली ते गू कोण आमकां श्रवण भक्ती करेतली. बद्ध म्हळ्यार कळ्ळें बद्ध हांथन मुमुक्षू कशें आयलो मुमुक्षुंथन साधक कशी जालो कडे ताका कशी पाक फुटली आनी तो फुलपाखरू जालो. ते टॅडपोल आशिल्लो मांडूक जालो आनी प्रपंचांत टपक्कन उडकी मारून भायर पडलो आनी परब्रह्मांत एक जालो. तशी किंवा सान जायन गेलो एक थेंबो आनी विर्न गेलो पंचांतू ब्रह्मतत्वांत विलीन जालो. हे बुटा सागरी बुडाला बुडता सागरी बुडाला. ते कल्ले हांव म्हणून सांगू कोणे भर न्हीच. फक्त एकच लक्षात दवरचें हांव फट्टी आनी हांव खरो. हें खंयचें की हांव फट्टी जो आसता ताका सगळी विभक्ती प्रत्यय लागतात. हांव म्हळ्यार की देहबुद्धी मगल देह मगल हें म्हाका जाय हांवें केल्लें म्हजे पेक्षा कोणें बुदवन ना मज्जांत कल्लें स अरे हांव करचें अशी हें सगळी विभक्ती हांवाक लागता. आनी हांगा खरो हांव तो वर नाच. हांव रे म्हणून कोणें थंय वर ना. फक्त तूं सुद्दां वर ना. हांव आशिल्ली ती तूं आमचो संभव आसता जाल्यार हांव ना तूं ना एकच एक रूप जाल्लेली ती अवस्था जाल्यार तांतुथान भायर येना पडे तो स्थित प्रज्ञ जाता. म्हळ्यार तागेल प्रज्ञा स्थित एक जागेर रावतली आनी तो सगळ्यांक हेल्प करता सगळ्यांक. अशी नमन्याचे एक आमी आजी ताजो आढावो घेवचा पळयलो. आतां हें तुमकां दिल्या हें पेजीस सुद्दां घाल्ल्या ती आज शिकयत जाल्यार ते थोडे वाचचो प्रयत्न करा ती. तुमकां कळ अशी सांगल्या अशी म्हाका मगल अल्पमतीक दिसता समर्थान जशी गायड केले तशी सांगल्या तेणी ती. आतां हें विवेचन हांगा राबया आनी मुखाल पंत दवरून बद्ध लक्षण दवरून सुरू करूया जायत. तरी हें विवेचन पुस्तक आनी त्या समर्थान घाल्या चरणांचेर व्हावया आनी प्रार्थना करूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. नंदनादका सर्वे नश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः